Jiggy Tara, powered by MCC Bank. नमस्कार मोगाळ वीक्षकांनो, MCC बँक जिगी बेगी ताराच्या या नव्या एपिसोडाक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत मागता. वी आर रेडी विथ द न्यू सेट ऑफ कंटेस्टंट्स. आमचे वळण राखून आसा, तुमी राखून आसात आनी हांवूय राखून आसा. आमचे कंटेस्टंट्स कशे परफॉर्मन्स करतात, तांचें संगीत कशें आसतलें, खंयचे पोत तांणी विणसर आनी कितले तयाराय केला, हाव कॉन्फिडंट आर दे वा कशी तांकां पुक पुक बोगतागी सगळें पळोवंक हांवूय राखून आसा, तुमी राखून आसात. पण अशें म्हणटा आसतना ऑफकोर्स तुमी पळयलां ह्या आमच्या आदल्या एपिसोडांनी कितलीं भुरगीं हांगासर येवन पावलांत. खंय खंय तोन येवन पावलांत. जावंक पुरो कासरगोड तोन, बेलतांगडी तोन, मंगळूर तोन, उडपी तोन, कुंदापूर तोन, आमच्या गांवच्या हर एका कोणच्या तोन हांगासर येवन पावलांत. अँड दीस इज द रीच ऑफ दायजी वर्ल्ड. आनी रीच म्हणून मात्र न्ही, भुरग्यांक थंयसर ते एक छला म्हणटात वा थंयसर तांचें एक टॅलंट तांकां दाखोवंक ऑफकोर्स तांचे ते इंट्रस्ट आसल्यान आनी तांच्या मालगड्यांचो पाठिंबो आसल्यान आमची भुरगीं हांगासर येवन पावलांत. Well, this competitive spirit is what makes it all going. Competitive spirit म्हणटा आसतना म्हज्या गांवांत म्हणजे उडपीतून इतलीं भुरगीं येवन पावलांत आनी ह्या फावटी मॅक्सिमम स्ट्रेंथ उडपीची. कित्याक तुमी पळोवन आसल्यात आदल्या सिजनांत आमच्या जिगी बेगी ताराच्या आदल्या सिजनांत आमची विनर्स आनी रनर्स दोनी जावन आसली उडपी DSCCची. And I think that is one of the biggest motivating factors ह्या फावटी आमच्या ह्या सिजनांत आमच्या उडपीची कितलीं भुरगीं हांगासर येवन पावलांत. तशें म्हणटा आसतना आमकां कळीत जाता आमच्या कोंकणी संवसारांत कितलें टॅलंट आसा, भरून आसा टॅलंट. अँड दीज आर द प्लॅटफॉर्म्स आमच्या भुरग्यांक जाय, वडिलांक जाय तांचे टॅलंट तांकां दाखोवन दिवंक. वेल, आमची भुरगीं मात्र खंयच्या तोन न्ही, आमचे वर येणारी खंयच्या तोन आसात. आमचे स्टॅनी सर कासरगोड तोन थंयसर येवन पावलात, बेळा तोन येवन पावलात, आमचे डेनिस पाद्रा उडपी तोन येवन पावलात, तशेंच आमची झीनाबाई, तशेंच आमची रायनाबाई मंगळूरची जावन आसात. सो वी हॅव so much variety, so much versatility that we are all very very excited. Oh, by the way, आमी उडपीची. सो अशें म्हणटा आसतना versatility is what this show brings to you. विभिन्नता हाडून येता आमचे MCC बँक जिगी बेगी तारा सीझन 2. अशें म्हणटा आसतना आमचे कंटेस्टंट्स राखून आसात. तुमकां राखयना वरणारांक स्वागत. कंटेस्टंट्सांक ऑल द बेस्ट आनी तुमकां थँक्यू म्हणून लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट कंटेस्टंट. हाय बाबा. हाय. कितलो ल्हान आसा, मायक तुज्या की लांब दिसता आमकां. दिसूंकूच नाही तूं आमकां येवन रावलो. खंयचें पद म्हणटाय? सोमारी पापारी. कोण सोमारी? हांव सोमारी गे. पापारी कोण हांगा आनी लाचारी कोण? सोमारी पापारी लाचारी आसा न्ही. पापारी हांव सोमारी, ते लाचारी न्ही. कामनातले आचार्य आसता आसा दोन तर आचार्य. ओके, कोणाचें पद गोत्ता गे? कोणें बरयलां गोत्ता गे हें पद? गोत्ता गे, सांग तरी. शाफ्रा कोण तो? मागीर कोणें म्हणा हें गायलां, कोणें पद सिंग केलां, कोणें गोत्ता गे? गोत्ता कोण? गोत्ता कोण? दाडान गे कोणें सिंग केल्लें? एरिको झेरियो वय मू. आनी कोण आसात? दोगां तेका न्ही म्हणा. एडॉल्फ जयतिलक आनी प्रकाश डिसूजा म्हूण दिसता न्ही. ते गाणी म्हणा. आतां तूं एकलो कशें म्हणटाय? ते देव व्हडले आहात, तूं इतलो ल्हान आसाय. त्या गाणी म्हणलें एकलो म्हणटाय गे. म्हणटाय गे मम्मा डाडा जाय सांग आतां म्हणूंक नाका न्ही. तूं म्हणटाय न्ही. ओके, बरें करून म्हण. सोमारी पापारी लाचारी शेंबोरांनी नांवान तुका बेकारी मरिये परी सोर्या परी रस्ते बोंतात कामनातले आचारी. सोमारी पापारी लाचारी शेंबोरांनी नांवान तुका बेकारी
मरिये परी सर्या परी देवा परी रस्ते बोलतात कामनातले आचारी सोमारी पापारी लाचारी शेंबोरानी नावान तुका बेकारी मरिये परी सर्या परी देवा परी रस्ते बोलतात कामनातले आचारी कॉलेजनी रशिकलो डिग्र्यांचो ऑफिसांनी लढीसलो ककऱ्यांचो कॉलेजनी रशिकलो डिग्र्यांचो ऑफिसांनी लढीसलो ककऱ्यांचो फुडाऱ्यांनी विरोध केलो सरकारान निरोध दिलो तरी वडलो हरी आमच्यो बकऱ्यांचो सोमारी पापारी लाचारी शेंबोरानी नावान तुका बेकारी मरिये परी सर्या परी देवा परी रस्ते बोलतात कामनातले आचारी सुग्गी असा कोलके असा येणार ना आमच्या गावात नेस असा कदेल ना सुग्गी असा कोलके असा येणार ना आमच्या गावात नेस असा कदेल ना बकरी असा साकरी ना अंगोडो असा गाडी ना वरे असा उसवड असा सणेल ना सोमारी पापारी लाचारी शेंबोरानी नावान तुका बेकारी मरिये परी सर्या परी देवा परी रस्ते बोलतात कामनातले आचारी सोमारी पापारी लाचारी शेंबोरानी नावान तुका बेकारी मरिये परी सर्या परी देवा परी रस्ते बोलतात कामनातले आचारी रस्ते बोलतात कामनातले आचारी रस्ते बोलतात कामनातले आचारी थँक्यू रुबन पोद म्हणल्यार बरें जालें कोणें शिकयलें तुका मम्मी मम्मीन गे इतलें शिकय मो तूं खंयच्या क्लासींत आसाय LKG यब्बा LKGच्या भुरग्याक इतलें कितें कश्टिलां कितले पावटी पोद आयकलाय तुवें आं मस्त पावटी आयकलाय गे मम्मीक सांगिचे जालें ये सोमारी पापारी नाका मम्मा म्हणून आं वय मो अनेक पावटी सोमारी पापारी लाचारी पर नाका मम्मा म्हणून भुरग्यांनी म्हणचे पोदां आसात मम्मा सोद मम्मा म्हणून म्हणटाय गे मम्माक सांगताय गे वचून आजूच तो वचून तुवें सांगिचें मम्माक ल्हान ल्हान LKGच्या भुरग्यांनी पोदां म्हणचे आसात पोदां युट्यूबार सोद मम्मा म्हणून जायत गे ओके आतां तुवें बरें कन्न म्हणलें नेक्स्ट टायम येताना LKGच्या भुरग्यांनी फर्स्ट स्टँडर्डाच्या भुरग्यांनी म्हणचे तले म्हणाचें जायत गे ओके बरें जालें रुबेन हॅलो हॅलो हाय हाय रुबेन तूं बरो दिसताय एक बरो मनीस आसलो रुबेन म्हणलो जाकोबाचो पूत ताणें बरें काम केलें गो तुका झुजेक पळय लगाड काडून बायसरले ते रुबेन म्हणलें नाका नाका तो आमचो भाऊ म्हूण थंय बरोच तूं बरें काम करताय हांवें कली वरोवणी करची LKGच्या भुरग्यान अशें गायन करता तुवें गायन करचें एक प्रशस्ती तुका कितले रिदम दवरताय रे बाबा तूं करेक्ट पळय इल्ले जोश इल्ले डान्स केले बरें जातालें कोण आमकां डान्स करया म्हणून जालें डान्स करूं ना तुवें आमी सांगल्यार करूं ना न्ही गे रागा गे म्हज्यार आमचेर म्हणजे रागा गे
पद कोणें विंचलें तें पद सिलेक्ट केलें तुवें मो तुका ಎಂತ जाय म्हळें मो तुवें काल्याक अशेंत न्ही काल्याक म्हाका सांग हांव इल्लें शिकता काल्याक जाय म्हळें ಎಂತ जाय म्हळें काल्याक आ तुका लायक जालें गे ट्यून गी उतरां खंय समजूचे रे उतरां म्हाका तो समजना ती आनी चाफरा बाबाची उतरां बारी टफ न्ही गे आनी मस्त सांगतात ते तुका समजना ट्यून तुका पसंद जालो न्ही ट्यून पळय आमकां कशें आमकां सेन्सोरियल म्हणटा सेन्सेशनल म्हणटा पळय खुशी करता तेत गे बरें सिंग केलें हांव कांय जजमेंट करना तेत गे बरें केलें ओके रुबेन म्हाका एक खबर आसा तुवें हें पद जाय म्हणलें म्हण हें पद न्ही जाल्यार हांव म्हणना म्हण म्हणलें गे वय गे बरें म्हणलें तुवें जायत गे बरें करून रिदम मेंटेन केलाय उतरां क्लियर इतलें बाय हार्ट करचें तूं ओडलें तुवें आतां इल्लेशें डान्स कर म्हणे गे पद हें करता डान्स येना गे डान्स हांव करता तुजे वाट हांव हांगा थावन डान्स करना आसलें खरें हांगे हांव हांगा थावन करता तूं थंय थावन तुवें थंय वसाचें नाका तुमी दोगांयनी थंय नाका म्हळें ताणें नाका ना रुबेन म्हज्या खातीर म्हणे म्हाका गुत्तू ना म्हज्या डान्स पळय पुरो जावंक हांगा थावन पूण जीना बायक आनी रायना बायक गुत्ता येवन दी थंय येवन दी एक डान्स करून दी तुज्या सांगाता तूं करताय जाल्यार मात नातल्यार करिना जायत गे नाका करूं नाका गे नाका नाका तो डान्सर न्ही तो सिंगर न्हे डान्स करीचे इल्लेशें सिंगर आवट डान्सरी जायचे नातल्यार हाडे पळोवंक बरें दिसना टीव्हीर नेक्स्ट रावंडाक तूं सिलेक्ट जावन आयल्यार इल्लें डान्स करूंक जायत की आनी नाकात म्हणूंक तो आतां तूं आमकां डान्स करयत या यू आर डान्सिंग टू युअर ट्यून नाव नेक्स्ट रावंडाक सिलेक्ट केल्या पद नेक्स्ट खंयचें आतां खंयचें म्हणटाय सिलेक्ट करूं ना हेंगे ना गे रोजी बाय कापडा नात म्हणे आयकला हेंगे ना गे नाका गे हांगा कापडां गागरो रास घाल्यात पुरान तूं ओके बरें सिंग केलें मा तुका शबासकी आनी तुका हांगासर हाडल्या तुज्या वडिलांकी आवय बापायकी शबासकी पटयता इतल्या ल्हान प्रायर ह्या भुरग्याक इतलें मोटिवेट करन हांगासर हाडन रावयलां आनी ताणें बरें करून कॉन्फिडेंटली सिंग केलां म्हळ्यार आवय बापायनी ताका बरें करून ट्रेन केलां म्हूण जालें सो तुज्या मम्मी आनी डॅडाकी काले 2 क्लॅप दियांगी नाका गे सक्टांक वेव कर पळ्या सक्टांक वेव कर टीव्हीर आसल्या पुरा जाणां वेव कर बाय बाय मागीर फ्लायींग किस दी पळ्या सक्टांक एक फ्लायींग किस आय शाबाश व्हेरी गुड व्हेरी गुड गुड लक अशें कर हॅलो मॅम कसो आहे तूं हांव बरो आसा मॅम बरें फ्लॅग आनी बरें काणकोण आयलाय कालें सॉंग सिंग करताय तूं म्हजो देश म्हाका मोगा आसूं म्हाकाय मोगा असो तूं मात कशें म्हणचें म्हाकाय मोगा असो सगळ्यांक मोगा असो ओके मा बरें करून सिंग कर कोणें बरयलें हें विश्वास रिबीन बसून बरयलें विश्वास रिबिंबस वय सिंग केल्लें सिंग केल्ले विश्वास रेबिंबस शर्लिन रेबिंबस मुनिटा वेगस आनी प्रजुडीस हां संगीत कोणें दिलें गोत्तागी पापन आनी जॉसुनान ओके बरें करून सिंग कर म्हजो देश म्हाका मोगा आसूं अर्पण ताकाची म्हजो धन आसूं आनी मान आसूं वंदन ताका म्हजो जात कात केल्या कोणे आमीन स्नेंगी मनशांनी देशाक जाला तरुणे हाका कारणे सर्व आमी जात कात केल्या कोणे
आमीन स्नेंगी मनशांनी दिशाक जाला तरुणे हाका कारण नेंगी सर्वामी तुझो धर्म पाळ रे तू मनशा हेर धर्माक दुखय नाका तुझ सदाक देऊन लक्ष मालतलो देश सलाम तुका तुझो धर्म पाळ रे तू मनशा हेर धर्माक दुखय नाका तुझ सदाक देऊन लक्ष मालतलो देश सलाम तुका जागू जागू रे जारे तुझो दिशा पळयता सारे जात कात तुझी ती विसरून सता दिवो जळही रे जागू जागू रे जारे तुझो दिशा पळयता सारे जात कात तुझी ती विसरून सता दिवो जळही रे देशाच्या बोंतुनी सदा नीत वाढता समृद्धी दुबळो देश तरी सदा ग्रेस्त आमची संस्कृती देशाच्या बोंतुनी सदा नीत वाढता समृद्धी दुबळो देश तरी सदा ग्रेस्त आमची संस्कृती सर्वांचो धर्म हे शिकयता एकलोच देव आमकां सदा पूण स्वार्थ आमकां सलवयता मुसरान परकी धर्माच्या सर्वांचो धर्म हे शिकयता एकलोच देव आमकां सदा पूण स्वार्थ आमकां सलवयता मुसरान परकी धर्माच्या जागू जागू रे जारे तुझो दिशा पळयता सारे जात कात तुझी ती विसरून सता दिवो जळही रे जागू जागू रे जारे तुझो दिशा पळयता सारे जात कात तुझी ती विसरून सता दिवो जळही रे सरकाती आमचे मूळ आमची ही माती परदेशाक पावल्या रे आमचो भर्म जाऊ दे भारती सरकाती आमचे मूळ आमची ही माती परदेशाक पावल्या रे आमचो भर्म जाऊ दे भारती हरे का क्षेत्रान वावुरया संवसारान नांव आमचे उरया संवसार आमकां लेखताना गौरवान आमेन इंडियन मुनिया हरे का क्षेत्रान वावुरया संवसारान नांव आमचे उरया संवसार आमकां लेखताना गौरवान आमेन इंडियन मुनिया जागू जागू रे जारे तुझो दिशा पळयता सारे जात कात तुझी ती विसरून सता दिवो जळही रे जागू रे जारे तुझो दिशा पळयता सारे जात कात तुझी ती विसरून सता दिवो जळही रे
देव बरें करूं. Rivan, Yes, are you proud to be an Indian? Yes, sir. भारतीय म्हणून एक अभिमान भोगतागी वय तें फादर. दिसता म्हाका तुज्या ड्रेसान तुज्या एटायर तुज्या हातांत एक रिस्ट बँड आहा तुगे हांगासर एक बॅज आसा तें बावटो आसा तें कळटा एक्सटर्नल सिम्बल्स म्हणटा हांव बाह्य संकेत. वॉट इज स्पेशल अबावट इंडिया भारतीयाचे खास वा खाशेलेपण विशेशता खंयची ही एक डेमोक्रेटीक कंट्री. आनी म्हाका एक स्पेशालिटी सांगल्यार पुरो डेमोक्रेटीक कंट्री येस एक स्पेशालिटी याची या पदांत या ग्रेस काही सांगताची. युनिटी इन डायवर्सिटी येस फादर. ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ हे राकेश शर्मा 1984 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ म्हणटा हांव पळय तो गेल्ले वेळार थंय तो वळची प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन वीडियो कॉन्फरन्सिंग विचारलें राकेश जी ऊपर से बाहर भारत कैसे दिख रहा है ताणें काय म्हणलें गुते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दॅट इज अ कंट्री. येस फादर. गांधीजी स्वप्नेलो गांव वो देश प्रेम म्हणटना पळय आमकां आमचें क्रिकेट टीम खेळटना इंडियाचें वय फादर. भारी खुशी जाता न्ही वय. सोलवले बेजार जाता न्ही ना. तेन्ना आमी कनेक्टेड विथ द कंट्री. अनफॉर्च्युनेटली आतां गांधीजीचो देश आतां पोदान सांगल्या प्रमाणे जात कात मत म्हूण डिविजन जावन द्वेश सोडला वीच इज अनफॉर्च्युनेट. येस फादर. आमी मागया की आमी सक्कट सांगत आवरता म्हूण तुजें सॉंगा विशयां तातूंत पेट्रियोटीक सॉंग जाल्या वरवीं रिदम भारी इम्पॉर्टंट. रिदमाचेर तुवें रावचें पडटा आसलोय पूण मायन्यूटली ऑब्जर्व करचें जाल्यार एंटर जाता आसतना इल्लेशें डिले जाल्या बरें बगलें म्हाका ओके. रेंज हाय रे बाबा खंयची इतली ओरिजिनल स्केल गी ओरिजिनल. तूं मस्त ट्राय केलें तुवें वयर पावूंक आनी बरा पळय मस्त रेंज आहा ताका आनी क्लॅरिटी आनी बरा पडना पूण एक्सप्रेशन इल्लेशें म्हळ्यार पेट्रियोटीक न्ही देशभक्ती न्ही देश प्रेमाचें कांय इल्लेशें तोंडार कांय दिसल्यार ताळ्यान तें दिसल्यार बरें आसलें पूण अदरवायज बरें परफॉर्मन्स तुम धैर्यान आयलाय धैर्यान प्रेजेंट करते आय अभिनंदन तुका. थँक्यू फादर. रिवन येस मॅम. बरो ताळो आसा तुका बरो Thank you. पावरी आसा पण पद्रापान सांगले बरी ते ग्रूव रिदमाचे ते फास्ट बीट ते बीट आसले न्ही तुवें समाकन मेंटेन करूंक आसा जायत की. Okay, ma'am. मागीर एक प्रोनाउन्सिएशनांत कोण ने ना ना म्हण पळया ना. ना पूण ते कोणे कोणे आयकतले ना सब तुवें ना आसले ना आयकतले ते एक तुवें नेक्स्ट रावंडाक येताय जाल्यार करेक्शन्स करचें तें आनी एक रेंज बरी आसा काही एक हाफ नोट सकयल आसले जाल्यार काही चड कम्फर्टेबल आसतो आसलो कोण फर्स्ट पॅरांत इल्लें पिचींग हें जालें पूण सेकंड पॅरांत तुवें पावलो हितू मदें इल्ले इल्ले पिचींगाचे इश्यूज जाल्ले ते तुवें करेक्ट करचें जायत की श्रुतीचेर करेक्ट श्रुतीचेर सिंग करूंक. ओके. रिवन येस मॅम. म्हाका बरें जालें. थँक्यू. म्हाका कालें दिलां पळय काम तुवें बरें केलां बावट हाडलाय उस्तुरार पुरा देशाच्या विशयान पुरा आसा बरें पुरा जालें अशेंच मुखारी बरें करून सिंग कर उरले सांगते ताणें सांगल्यात परतून हांव रिपीट करूंक वचना जायत गी. येस मॅम. बरें थँक्यू मॅम. बरें. पयण मुवीचो क्रिस्टी आयलो न्ही रियॉन ते पयण फिल्म एक्ट केलो उपरांत दुसरे ऑफर्स आयले गे तुका येतल्यो गे येतले आनी आज आतां हांवें टी व्हीर सांगलां कोणूय की म्हणे चायल्ड आर्टिस्ट जाय जे जाल्यार हांगा रियॉन तयार आसा न्ही गे इंट्रस्ट आहा गे एक्टिंगान ती ओके. खंयचें पद म्हणटाय तूं आज मनशाचें मरण. ताचे विशयान सांगताय गेल्लेशें पदा विशयान सिंगर आयव्हन सिक्वेरा. बरयणार वेलफेअर मेंबर्स. म्युझिक पापन जास्वेन. तूं उलयतना तो ताळो आयकूंक सुबीत आयकलो म्हाका पळया कशें गायता पळया. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.
कितें करूंक सकता अंतळी उपता उदकान बुडता तरी पूण मरणाची चिंता ना आंकडता एक घडी सर्वांसूंक झगडता मनशाचें मरण घटनेक दारुण एकाच एका घडये सर्वेता सरून कितें बरें केलां तें आसतलें उरोन उरलोलें मातयेंत वेता पुरोन मनशाचें मरण घटनेक दारुण एकाच एका घडये सर्वेता सरून कितें बरें केलां तें आसतलें उरोन उरलोलें मातयेंत वेता पुरोन कुरुडांनी आयली कोणी रावंक नात आवकाची गत समतन स्वांसूंक नात मनशाची बुदवंतकाय कितें करूंक शकताना मरणाक काट बांदूंक तांकूंक ना मनशाचे मतींत दिसांनी राती कंतांनी हुस्को हे कुडी कातीत कूड तुजी सर्तस रे कितें आसा हाती फकत हांगा उरतेली दळ माती मनशाचे मतींत दिसांनी राती कंतांनी हुस्को हे कुडी कातीत कूड तुजी सर्तस रे कितें आसा हाती फकत हांगा उरतेली दळ माती उस्वास आसा सर्जीन लमता हर एक घडये तुझे आवक शिमता वेळ घडये ताना जिविताचो खेळ संपता ससनाच्या ससनाक पेटेंत दमता मनशाचे मरण घटनेक दारुण एकाच एका घडये सर्वेता सरून कितें बरें केलां तें आसतलें उरोन उरलोलें मातयेंत वेता पुरोन मनशाचें मरण घटनेक दारुण एकाच एका घडये सर्वेता सरून कितें बरें केलां तें आसतलें उरोन उरलोलें मातयेंत वेता पुरोन उरलोलें मातयेंत वेता पुरोन रियोन येस फादर हे सॉंग कित्याक मिसलें तुवें मरण मरण म्हणटा सगळ्यांक बेन दिसता म्हाका बेन दिसता म्हळ्यार म्हज्या वॉयसाक तें पीच समा तें एडजस्ट ओके तुजो वॉयस गूड इल्लो चेंज जाता हा न्ही यू आर अवेअर ऑफ इट व्हेरी गूड तुका फिट जाता म्हण यू आर अवेअर ऑफ इट तुका गुर्त आसा तुजें रेंज कितलें कितें म्हणलें ओके
बरें सुदींग न्ही गे नायस व्हेरी सुदींग ओके. ताच्या उपरांत क्लॅरिटी शब्दाचे उच्चार आपणे सोडाळ आसली उतरां क्लियर आमकां समजलें. आतां ताचो संदेश कितें म्हळ्यार हांव एक ल्हान गडीत सांगूंक म्हाका वेळ हांव चिंता ग्रेस्त आनी दुबळो जाल्यार वेचें त्या सोफिटीच्या पोंडा गत्ते न्ही गे. वय फादर. तुका जाणा रतन टाटा आयले वर सरलो तो सरले वेळार लोकांनी कितें म्हळें गो तें दे डी नॉट से अ रीच मॅन डायड म्हणूनात गूड मॅन डायड म्हळें ताणें. कित्याक गो तें तो बरें करीत गेलो कोरोडांनी आसल्यार ताच्या कामागारांची खनसन हुस्को ताका आसलो अ गूड मॅन डायड म्हळें. मरतना असलें बिरूद मेळचें बळें दॅट इज ग्रेट. हांव एक हें पदांत आसलें हे ल्हानशें घडी सांगता तालमूद म्हणल्या बुकांत जुदेवाच्या पवित्र ग्रंथांत सांगलां देर आर 10 पावरफूल थिंग्स इन द वर्ल्ड. 10 बळादीक वस्तू आहात की तुर्तान सांगता. लोंकाड बळादीक हे लोंकाड न्ही लोंकाड बळादीक उजो लोंकाड कर घेता उजो बळादीक उदक उजो पालवयता उदक बळादीक पूण मोडां उदक इवॅपोरेट करता मोडां बळादीक पर्वत मोडां आडयतात पर्वत बळादीक पूण तूं आनी हांव पर्वत सकला हाडूंक शकता JCB आनी बरें यूज करून हांव आनी तूं बळादीक बेन दिसल्या वेळार बेन बळादीक पूण न्हीद आयल्या वेळार बेन दिसना न्हीद बळादीक पूण न्हिदेचे अनेक बळादीक न्हीद आसा ताका मरण म्हणटात डेथ. पूण तालमूद म्हणटा देर इज वन मोर पावरफूल थिंग दॅन डेथ. मोग आनी मोगाच्यो करण्यो मात कितें बरें केलां तें मात उरलें दांपून वेता म्हूण. लव अँड डीड्स ऑफ लव आर मोस्ट पावरफूल. मेल्ल्या उपरांत ही उडास काडटा मदर तेरेसा गांधीजी हांचो बरो उडास काडटा रतन टाटा. वाय डीड्स ऑफ लव. म्हाका एक मॅसेज दिवंक एक अवकाश म्हण हांव चिंतां आनी तुजें संगीता विशीं हांवें इवॅल्युएट केलें. यू हॅव अ नायस वॉयस आनी सुदींग तूं उलयतना आमकां बारी प्लेजंट भोगता. कंटिन्यू दॅट गे ओके. रियोन येस मॅम. पाद्रेबान तितलें बळादीक म्हणटाना म्हजें पुरो विसरून गेलें. ते खंय तावन येतात फादर आसूं दी फादर आमकां तितलें दिवना. तुमी बळादीक म्हाका तें एक मुडो कोणें येयलो तेलें कालिंगी आसा आमी ल्हान आसतना खेळलेलें तें उडास आयलें म्हाका. वय हांव म्हज्या शेतांत हांव बळादीक फादर. तशें जाल्यार हांगा येवन पावल्या बळादीक जाल्ल्यान येद्या वेळार पाद्र्या बावट्टो हांव बसल्या हांगा. ते म्हजें भाग म्हणाचें ह्या जाग्यार हांव बसल्या. फादर देव बरें करो तुमकां. बरें जालें गायन केल्लें एक्सप्रेशनूय बरें आसलें. तुज्या ताळ्याचें आतां ती एज वयर येताना जाता तशें ओडणी मात तुका कालें आनी तूं बरें दिवंक कालें एक्सप्रेशन्स तुवें दिलें. ओके बरें जालें मा. थँक्यू. रियोन येस मॅम. सुबीत ताळो एक्सप्रेसिव तूं उतरां बरें करून एक्सप्रेस करतलो तूं एक्शन्स हें तें बरें आहलें. एक म्हाका करेक्शन दिवंक जाय थोड्या शब्दांक इल्लें ओवर स्ट्रेस जालें म्हूण जाता तुवें टा 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 तें कलें म्हणटालें तूं तें कलें ट्यून सॉरी न्ही ट्यून कसो आहलो सॉरी बरें केलां तें. ओके वय तें म्हणल्यार ओवर स्ट्रेस तें म्युजीक कशें आहलें ते वायलीन पीसीस आयकले तुवें मदें ते फ्लो जावन आहले तशें तुजे लिरिक्स इल्ले ते त्याच्चेर फ्लो जाल्यार इल्ली सोबाय वेगळीच आसती ह्या पदाची जैत गे ते एक तुवें उडास दवरचें. ते ग्रूव आसा म्हणून ते कट स्टायलार म्हणचे म्हणून ना हें पद एस्पेशली थोड्या पदांक ते ग्रूव जायचे पडटा गरज आसता बट दीस वॉज अ मेलोडियस सॉंग सो तशेंच फ्लो जायचे जे त्याच्यो लिरिक्साचेर लारांक कशी येतात पळय तशें तुजे लिरिक्स ही फ्लो जायचे. आमी ह्या वेळार तुवें सांगतना म्हाका उडास येयलो ते म्युझिशियन्साकी आमी शाबासकी पडटाचे कितले ब्युटिफूल वायलीन पीसीस म्हाका बारीक कशी जाली वेरी काय आमकां धलयतलें तें आयवन बरें सिंगर आयवनान सांगात आसा कॉम्पोजिशन पाप्पन जॉस्विनाकी सल्यूट विल्फियाबाकी सल्यूट. हाय रिशल. हाय मैम. खंय तावन आयलाय तूं कुडुपू नाही गे पालदने पारिश्की इगर्ज पालदने गे तुमकां. हाँ ओके तुवें रावनचें कुडुपू गे. खंयचे पद सिंग करताय मा तूं. लाख नेकेत्रा. आतां एक नेकेत्र आयलां सिंग करूंक बरें कन्न सिंग कर. कोणाचें पद. विल्फियाबाचें पद कोणें सिंग केल्लें ताच्या विशयांत इल्लें सांग म्हाका. ओके सिंगर बबिता डेजा. ओके आणि म्युझिक पाप्पाना अँड जोशुआ.
जाय बरें करून गायन कर. La 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 la. La 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 la. La 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 la. लाकने केत्रा वयल्या मळबार लाकने केत्रा वयल्या मळबार एक चंद्रमा आनी एक सूर्य वेळ काळाता नीळ गगनार वेळ काळाता नीळ गगनार लेक सुकानातले तांचे दळबार लाकने केत्रा वयल्या मळबार लाकने केत्रा वयल्या मळबार एक चंद्रमा आनी एक सूर्य. जर तांची सुकली जाल्यार व्यवस्था जायत संवसाराची अवस्था. जर तांची सुकली जाल्यार व्यवस्था जायत संवसाराची अवस्था. लोकले की ना हे लोकले की ना रीत नियमाचे मोल मांदिना. कोण केदे येम दी काय किते जावं दी वेळ काळानातले तांचे घरबार लाकने केत्रा वयल्या मळबार लाकने केत्रा वयल्या मळबार एक चंद्रमा आनी एक सूर्य. रात दिसा वरवी वेळार रोद घुंवता हिमकाता घिम लासता पावस ओडटा. रात दिसा वरवी वेळार रोद घुंवता हिमकाता घिम लासता पावस ओडटा. कोण गाय तो कोण गाय वेल धांवडोसो कोण गाय तो कोण गाय रोद घुंवडोसो. एक सूत्रधारी वयर अंतरळारी तस तो पळयता सगळो हरबार लाकने केत्रा वयल्या मळबार लाकने केत्रा वयल्या मळबार एक चंद्रमा आनी एक सूर्य. वेळ काळाता नीळ गगनार वेळ काळाता नीळ गगनार लेक सुकानातले तांचे दळबार लाकने केत्रा वयल्या मळबार लाकने केत्रा वयल्या मळबार एक चंद्रमा आनी एक सूर्य. ला 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 ला. रिशल येस मॅम. बरें जालें. थँक्यू मॅम. तुका कळ्ळें गे बरें सिंग केलें म्हूण. बरें जालें गे. वय आनी इल्लें काल म्हणटात वेटेज लाकने केत्रांक वयल्या मळबार ती वेट आसा पळय ती हेजे इल्लें वयल्या वयर म्हणल्यार बरें म्हाका भोगलें
आनी इल्लें एक्सप्रेशन घाली येत आसलें तूं मोदें डान्स करतना मात्र तें टायमिंगार नासलें मोदें तूं डान्स केलें पळय सिंग केलें तुवें टायमिंगार आसलें मोदें तें डान्स करतना तें टायमींग चुकलें तुका मात तुका कळून नासलें तूं तातूंत तशेंच प्रॅक्टीस केलां तुवें ओके तें व्हडलें सिंग करतना आमी सिंगींग पळोवचें सिंग करतना बरें करून सिंग केलें बरें जालें ओके मॅम रिशल येस मॅम बरो पावरफूल वॉयस आसा तुका थँक्यू मॅम बरें जालें तुजें प्रेजेंटेशन चंदमा तुजो असो गे म्हाका चकली बरी दिसलें बरी एक्शन जाल्लीं तुजी थोडी खुशी जाली पळोवंक विज्युअली बरें दिसतालें पूण थोडे वॉयस इल्लोसो नेज लायक जातालो म्हाका तें तुवें नेज नाका तावन सिंग करचें अवॉयड करीचें जायत की आनी इल्लें पॉलिश्ड जायचें सगळ्यांनी एकाच टोनार वॉल्युमार म्हणचें न्ही पद थोडे कडेन सॉफ्ट थोडे कडेन लावड खंय ते उतरांक खंय गरज आसा पळय सॉफ्ट म्हणचे कडेन सॉफ्ट म्हणचे त्या वेळा ते सोबा येता सिंगिंगाक जायत की रिशल येस मॅम हें पद कितें सांगता ये पद दिस सॉंग एडमायर्स ऑन कोंकणीन सांग सांग म्हाका इंग्लीश येना कोंकणीन सांगता गे तुका समजल्या प्रमाणे सांग तुका एज यू अंडरस्टँड जायत की तुका समजल्या प्रमाणे सांग ये सॉंग देवाचे हां स्ट्रॉंग ता खातीर एक ये तूं इंग्लिशान सांगूंक जाय गे सांग हांव कोंकणीन सांगता सांग बा सांग This song admires God's great power and the beauty of His creation. ओके व्हेरी गुड सूत्रधार एक आसा तो सूत्रधार पुरा कारभार आनी हारभार पळयता न्ही गे आनी पळय केओस कॉस्मॉस आसा आतां ते केओस जायनातले बरी पळयता ऑर्डर आसा डिसऑर्डर जायनातले बरी पळयता ते देवाचें कारभार म्हणल्यार बरी ह्या सूत्रधारा विशयांत आतां तुज्या ताळ्या विशयांत वस्तू संगती सांगल्यो बरो ताळो तुका ते इल्लो पॉलिश जायचे तूं ल्हान भुरगें आतां कांय तातूं टेन्शन करची गरज ना जायत की करेक्शन करना बरें रावंड फादर वाल्ली मेंडोन्स म्हणून आसलो पाद्री सरला आतां लास्ट इयर ताणें केदाळे सांगचें उरूट जायचें म्हूण रावंड जायचें म्हूण ताळो ते रावंड जाले कुडले ते सोबीत आयकता आतां जिना बायन सिंग केलें पळय लांकणे केत्रां बरें मधूर आयकता जायत की Okay, sir. सो उरले पुरो संगती सांगल्यात जायत की कळ्ळें परत संगती सांगले म्हूण सांगयत गी म्हाका उडास उरले आतां जिना बायन एक सांगली एक सांगत रायना बायन सांगली एक सांगत हांवें सांगली एक सांगत सांग पळया ते इलेशन हेजल आं आयकता व्हेरी गुड आं मागीर आनी टायमींग ते टायमिंगाचे वय डान्स म्हळ्यार करता एक्सप्रेशन करता आसतना टायमींग मेंटेन करचें जायत की ओके हांवें घालें म्हळें हांवें कांय सांगूं ना आं रावंड रावंड आतां तुवें अशें गुंडले पळय लाक संद्रे मातशें पळय तशें रावंड उडास ताळो पळय रावंड जाल्यार सोबीत आयकता जायत की ओके सर ओके बेन दिसता की म्हाका पळयतना ना इल्ली स्माईल दी तर टेन्शनार आसाय इल्लें हाशयत न्ही ना खंयच्या क्लासींत आसाय तूं फोर्थ ओके ल्हान तूं फोर्थ स्टँडर्डाक तुजें परफॉर्मन्स बरें परफॉर्मन्स जायत गे ऑल द बेस्ट डोंट गिव अप कंटिन्यू जायत गे ओके जाय रिशान येस मॅम खंयचें पद म्हणटाय तूं आज माय म्हजी माय कोण तुजी माय कालें नांव मायचें रीना रोड्रिगस रिना रॉड्रिगस ओके बरें कर म्हूण ओके मायक चिंतून बरी त्या सेंटिमेंटांनी हें पद परफॉर्म कर Oh
म्हज्या काळजाची हरी एक उडी आपयता तुजें नांव दिसान रातीची प्रत्येक घडी आवडेता तुका हांव प्रायन पाटी पावन धाकटे बालशे जावन तुज्या हुस्क्यार खेळूंक चिंता म्हज्या काळजाची हरी एक उडी आपयता तुजें नांव तुगे माय मोगाचो दारवटो सुरू जाल्लो मोग तुजे तावन मनीसांव कोणी बरो खोटो आनवरान तापयता तुजें नांव तुगे माय मोगाचो दारवटो सुरू जाल्लो मोग तुजे तावन मनीसांव कोणी बरो खोटो आनवरान तापयता तुजें नांव तुज्या मोगाके माय घडना तुज्या मैबासाक घडना तुज्या पाण्यात धांवून पियेल्ले ते पिवन मनीसल्यान विसरूंक साध्य ना म्हज्या काळजाची हरी एक उडी आपयता तुजें नांव मनीस प्रायेन वाडून येताना आपले बलशे पूण ते विसरतात तशेंच आपले घर बांदतना आवयच्या मोगात निसरतात मनीस प्रायेन वाडून येताना आपले बलशे पूण ते विसरतात तशेंच आपले घर बांदतना आवयच्या मोगात निसरतात तरी आवय कायदो मोडिना आवय पोणाचे बेसाडिना भुरग्यांनी सांडल्या रे तेका दुखयल्या रे तिचे काळीज भुरग्यांक केडिना म्हज्या काळजाची हरी एक उडी आपयता तुजें नांव दिसान रातीची प्रत्येक घडी आवडेता तुका हांव प्रायन पाटी पावन धाकटे बालशे जावन तुज्या हुस्क्यार खेळूंक चिंता हांव म्हज्या काळजाची हरी एक उडी आपयता तुजें नांव माय म्हजी माय माय म्हजी माय माय म्हजी माय माय म्हजी माय थँक्यू रिशन हे मीनाबाईन सिंग केल्लें पद न्ही गे वय फिमेल वर्शन वय सिलेक्ट केल्लें तुवेंच गे या तुका सिलेक्ट करून दिलें सिलेक्ट करून दिल्लें कोणें मम्मी हय गे आळे एक गजाल सांगता आमकां म्हळ्यार एक एकल्याक एक एक तरांची पदां एका रेंजाची एका तरांची पदां गावचे एक ताळो आसता आतां तूं खंयच्या क्लासींत आसा एथान आतां सोकास ताळो चेंज जावन सो वेळ जाता आसतना काल म्हळ्यार आमकां सिंग करूंक गेले कस जातात ह्या संदर्भार
माई बाबांनी पळयल्लें अंडरस्टँड कर न्हय तुवें सोडून सोडचें न्ही सिंगींग तशें म्हणचें न्ही हांवें कॉम्पिटिशन येता आसतना काय म्हळ्यार तुका सूट जाल्लें पद सिंग केल्यार तें बरें आयकता हें म्हळ्यार तें फिमेल वर्शनाचें तातूंत मस्त रेंज आनी मस्त आसा हे ताळो इल्लोसो चेंज जावचो आसलो वरवीं इल्लेशें आमकां इल्लें ऑड आयकता तातूंत पाड बगूंक ना तुका देखून पूण तुजें प्रॅक्टीस सिंग करचें बरें सोडून सोडनाका घे कंटिन्यू कर माय बाबान इल्लें समजून काण घेवन तांकां बरें कन्विन्स कर क्वायराक ताकाक तुमी वसा तुमच्या भुरग्यांचें क्वायर आसता आनी तातूंत सिंग करा पूण एक फावटी आतां ताळो मॅच्योर जावन आयल्या उपरांत देन यू कॅन कम ऑन टू द ह्या असल्या वेदीचेर येवन तुमी प्रयत्न करियेत म्हूण म्हजें पर्सनल ओपिनियन दुसऱ्यांचें ओपिनियन दुसरें आसूं पुरो घे ओके रिशन Yes. ताळो बरो आसा Thank you, ma'am. ओके आतां पाद्रेबान सांगली संगत तुवें खाणगूंची येन्स तुज्या एजीच्या आनी तुज्या की इल्लें 8th 9th 10th म्हणसर ह्या भुरग्यांक मस्त कश्ट जाता चेरक्या भुरग्यांक स्पेशली आवय बापायनी इल्लें समजून काणगून मुखार गेल्यार बरें मात सिंगींग सोडनाका Okay. ओके पाद्रेबांनी सांगलें हांवें तेंत म्हणचें ताळो बरो आसा रिदम आसा पुरा बरें आसा सिंगींग सोडनाका जायत गे Okay. ओके मा ऑल द बेस्ट जिगी बिगी तारा न्ही जाल्यार सोद 6 नातल्यार म्हजो ताळो गायतलो नेक्स्ट सीजन येवंक पुरो त्या ताळा तुजो ताळो बरो फॉर्म जाता जायत गे Okay. तशें म्हणून आतां सिंगींग देखून आतां इल्लो ब्रेक दी मागीर कंटिन्यू करीचें तुवें Okay. त्या रियालिटी शोज खंडीत आसतले तातूंत तुका आमी पळोवंक आशेता Okay. तुमकां हांवें जर तर 1 किलो मांस हाडून दिलें जाल्यार तुमी एकच कडी करतात गी ना यू वील ब्रिंग डिफरंट कायंड्स ऑफ रेसिपीज इन केस तुमकां हांवें एक नमुन्याची तरकारी हाडून दिली तुमी एकच नमुन्याची रेसिपी करतात गी ना थंयसरी विभिन्नता आसा थंयसरी वरायटी आसा थंयसरी फ्लेवर आसा तशीच आमची कोंकणी भास मोगाळ वीक्षकांनो आमच्या कोंकणी भाशेंत वा कोंकणी संवसारान प्रत्येक जावन कितली विभिन्नता आसा कोंकणी भाशेंत आसात साबार बोली कोंकणी संवसारान आसात विभिन्न नमुन्याचे आमचे कल्चरल फॅक्टर्स ट्रेडिशनल फॅक्टर्स हांगासर कितली सोबाय आसा जावंक पुरो आमी उलोवचें आमी खंयसर तोन आमी आयल्या थंयसर बोली विंगड आसा वा जावंक पुरो आमचे कल्चरल फॅक्टर्स विंगड आसात पूण आनी हांगासर सकड सांगाता येवंक शकला आमच्या दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या विभिन्न तराच्या आमच्या प्रोग्रामाद्वारे प्रत्येक जावन ह्या प्लॅटफॉर्माचेर म्हणजे MCC बँक जिगीबेगी तराच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आमची भुरगीं हाडूंक शकलांत तांचे ओन फ्लेवर जावंक पुरो द वे दे प्रेझेंट देमसेल्स जावंक पुरो विविंगड कंपोजरांचे विविंगड लिरिसिस्टांची पदां जावंक पुरो वा विविंगड बोलीची पदां जावंक पुरो गोंयची जावंक पुरो आमची वा जावंक पुरो मराठी जावंक पुरो खंयची आनी हांगासर this is just the beginning or I could say this is just the top layer आणि की we've got to go deeper into the layers आणि की विविंगड नमुन्याचे विभिन्नता आमकां पळोवंक आसा there's going to be a whole lot of entertainment and a whole lot of difference in the way we bring to you the world of Konkani through the eyes of music आणि हांगासर तुमी तुमचो पाठिंबो दिल्ल्यान आमी हाडूंक शकल्या एक वरायटी आमच्या प्रोग्रामाद्वारे आमच्या भुरग्यां थंय तांचे टॅलंट दाखोवंक हांगासर आमकां प्लॅटफॉर्म दिवंक आमकांय एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा आमच्या वर येणाऱ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा आमच्या भुरग्यांक एक मोल्ड करूंक आनी शेप करूंक हांगासर आयज एपिसोड आमी हांगासर अखेर करता आमची आनी तुमची मुलाखत येवच्या शुक्रारा जुस्त 9 वरार तर पर्यंत भरपूर मोग आसा मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड टीव्ही 24/7